जेजू, आमी सुकली तुका नमस्कार करून आमचें जिवीत कूड मन आत्मो जें ह्या बागांनी आसा तितलेंय तुका समर्पीत हांव. आनी तुजेर आतां दोळे लावन आमी हो वेळ सादता. तुजेर आमचे दोळे स्थिरायता आनी तुजी कृपेची दयेची काकळुतीची किरणां आमच्या दोळ्यांतल्यान आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत शिरोन आमकां वायट आहा तें उद्रुश आहा तें सगळें भायर सरोन तुजेर आमी दोत्तले हांव. सुस्कारांतल्यान ते भाशेन आमी जियेतले हांव. तर आतां आमी सुस्कारांत आनी आमच्या विस्त आसा तातूंत दोळ्यांनी पळयता तातूंतल्यान दोन बाजूंनी आमचें जिवीत तुजेर सितीद लावन आमकां तुजे सारकी घडून हो वेळ हाडटलो, कित्याक आमी तो तुजे कृपेन बरोवन तुज्याच एकवटान तो सारूंक लागले हांव. तुवें आमकां देवाचो स्वभाव दिलोलो आसा, पूण आमी तो देवा सारकी जावंक जाय जाल्यार देवाक आमी आयकूंक जाय, देवाचें आमी आयकूंक जाय. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन दिवंक जाय. ताका लागून आमी तुका विस्वासी रावंक जाय. जशे भाशेन तूं आमकां विस्वासी आसाय त्याच प्रमाणे आमी तुका विस्वासी रावंक जाय. पूर्णपणे आमी तुका हाजीर जावन हो वेळ तुजे बरोबर सादता. तूं आमचें जिवीत जावन आसाय, आमी तुजें सांदे जावन आसा. तो तुजें जिवीत आमचें सगळें तूं घडून हाड. आमी पूर्णपणे तुका शरणो येता.
जेजू आर्गान दिनवास तुका, कित्याक सगलीं आमी कुरपेन बरोवन तुजे बरोबर आमी वेळ वो खुशालपणान सारता, कित्याक जितली आमी तुजे सरशीं आमची सगळीं चिंतना भावना ओपून दिवन तुजे एकवटान रावता, तेन्ना बाप साहेबान आमकां सांगलां ते प्रमाणे आनंद आमचे सवें आमी बाळगूंक लागलेले आसा, भोगूंक लागलेले आसा. आनी तो आमी तसोच दवरता, कित्याक एक पाटी आमकां गोडसाण तुजी लागली म्हणटच तुकाच चिटकोन रावनशें दिसता, कित्याक हिचीच वस्त आमकां धादोशी करिना. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. देव आमचे सवें सगळें बरेंपण येवजिता आनी तें करून हाडटा, फकत आमचो सहकार ताका जाय. आनी तें घडोवन हाडच्याक आमी वावर करता तो कुरपेन बरोवन वावर जाता, तेन्ना की आमकां कांसाद म्हूण जावचें ना. आमी सदांच खुशालपणी आनंदांत देवाचो वावर सहकार करून धादोशी जातले हांव. ही धादोसकाय आमचे सवें आसली म्हणटच उर्बेन आमी सगलो वावर कोत्तेले हांव. वावर कसो न्हय पूण एक खेळ कसो मजा आमकां येतली. वो गूण देवाचो आमी पत्करूंक लागले हांव, समजूंक लागले हांव, आनी ते भाशेन समजले म्हणटच ते आमच्या जिवितान घडोवनूय येतलें.
बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत, चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांत थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलान घालिना, असल्याच मनशांक पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोंडना घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता, असल्या मनशाक उश्णें दिता, वाड घेना, लोंच खावंक लोक कबूल ना, निरोपराध्यांक वायट करिना, असल्या मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. जेजू, मागता सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत, जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस समरमता, तितल्याय पासत तांकां तुजे कृपेन भरलाय तुवें, पूण कृपेन बरोवन तुका प्रतिसाद रिस्पॉन्स दिवंक तांकां बळ दी, तांची मनां काळजां उजवाडाय, आनी हे परी तांचें जिवीत तुज्या एकवटान रावन सुफळ जावं दी. मागता सगल्यांक काजाऱ्यां पासत, तुवें तांकां कृपेन बरोवन एकामेका सरशीं हाडलीं आनी तुज्या साक्रामेंतान तांकां जोडून घेतलीं, आनी तुवें म्हणलां देवान एकवटलेलें आसा तें मनशान दोशी करूं न्हय. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां हें कळोन येता की देवाच्या हुकुमा प्रमाणें तर आमी जियेत म्हणजे तुज्या, तर आमकां दादोसपण मेळटलें, आनी करिना तोच जायत जाल्यार आमी आमचेर वद्रूश ओडून घेतल्या तें आमच्यान मागीर केन्नाच पालोवंक जावचें ना. तूं आमकां बक्षिताय खरो, पूण ह्यो आठवणी आमकां नाका पुरो कोत्तेल्यो.
जेजू, जाका तुवें आजून भुरग्याचें देणें फावो करूंक नाय ताका फावो कर. ती सदांच मागतात, विनंती करतात. बाकी फ्रांसिसाच्या मागण्यांनूय आमी ताचे पासून मागत आसा. ताका एक देणें फावो कर भुरग्यांचें. जांकां भुरगीं जाल्लीं आसा तांचो तुका एकवटून परामर्श तांचो करच्याक ताका मदत कर. भुरगीं ह्या तेंपार दुयेंत जल्मतात. दुसरो दिसूच जालोलो आसा आनी तांकां व्हडलें ऑपरेशन करचें पडटा. असले स्थितींत तीं ह्या संवसारांत येतात. सायबा, सगळ्यांची काकलूत कर आनी तांकां बरें जिवीत जिवंक दोतोरांक मदत कर ह्या ऑपरेशन तांचें बरें जावच्याक आनी ताचो फुडार तुजी येवजणे प्रमाणे घडोवन येवच्याक. कितलींशीं प्रॉब्लेमां भुरग्यांक आसतात. ऑटिस्टीक म्हणटात तीं भुरगीं. अपंग जालेलीं आसात तसलीं भुरगीं. ह्या सगळ्या भुरग्यां पासून आमी मागता जेजू, तांची आवय बापूय ताका करतात पूण केन्नाय बेजारूय जातात. असले स्थितींत आसली म्हणटच तांकां निवार आनी तूंच तांचे सगळ्यांक तांची काळजी घेताय म्हणून तांचे मदें खात्री जावं दी आनी तुजी कृपा तांकां फावो कर. मागता जीं गर्भपात करतात त्या आवयांक, बायलांक तांकां स्पर्श करून हें क्रीम करूंक तांकां हे फुडें दिवं नाका. मागता जीं विधवा जालेलीं आसा, कठीण परिस्थिती, खूब त्रास, अडचण्यो, पूण असले स्थितीन तुका एकवटोन तूंच तांचें जिवीत हें नवें जिवीत एकसूरपणाचें पूण एकवटान जिवपाचें तुजे सरशीं आनी तुजे उद्देशीं तांच्या पार्टनरा बरोबर. ही कृपा तांकां फावो कर. तुजे आज फुडें धाडून तांकां मदत कर. मागता सगळ्या कैद्यां पासून, दादले तशेंच बायलां बोणकुनीत आसात. थोडीं जाणां कारणांक लागून, थोडीं विनाकारण थंयसर आसात आनी खूब वर्सां थंयसर सारीत आसात. ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासून आमी मागता. तांची मनां उजवाडाय आनी तांकां तुज्या रस्त्या वयल्यान चलोवंक मदत कर. मागता सगळ्या जाणटेल्यां पासून. खूब पाटी घरांत तांकां तांचेंच घर जावन तांकां बरे भाशेन तांचो परामर्श करची करिनात आनी थंयसर बरो वातावरण आसना. खूब नॅगेटीव चिंतना आनी भावना. तांची काकलूत कर जेजू आनी तांकां बरेपण फावो जावं. मागता भुरग्यां पासून. फुडार तांचो भोव कठीण आसा. तरेतरेचीं आव्हानां तांकां आसात. ताका लागून तीं कसलो मार्ग पत्करतात तो खूब फावटी सारको आसना.
तांकां मदत कर, तांकां त्या आपतकांतली निवार. जेजू, मागता जांकां आजून तुजी येवजण कितें ती कळोंक ना, ताका लागून अभ्यासान ती खूब फाटीं फुडें सोदतात, हिचो विशय घेवचो ती नकळोत, ताका मदत कर. जांकां एक्सिडेंट जालेले आसा, ह्या सगळ्या भुरग्यां पासून आमी मागता. केन्नाय तांचो गुन्यांव आसा, केन्नाय दुसऱ्यांचो गुन्यांव आसा, पूण कसलेय स्थितीन ती आसात, तातूंतली तांकां निवार. मागता जांकां तुवें बरें काम फाव केल्लें आसाय, तांचें सगळें तन मन धन तातूंत घालून ती उत्तम तातूंत घडोवन येवं आनी हे परी तांकां सगळें बरेंपण फाव जावं, ती एक्सपर्ट तातूंत जावं दी. आमी खूब पाटी मागता ह्या आमच्या भाव भयणां पासून जीं कोविडाक लागून, कांकराक लागून, हेरां दुयेंसांक लागून हॉस्पिटलांनी पडून आसात. थोडीं जाणां ICUन कितलोच त्यो म्हयने आसात, बाकीचीं बाजेंचेर थिंचूर आसात. तांकां पेकोवणी पूर्णपणे दी जेजू, आनी तांकां थिंचुल्ली भायर काड. घरा येवन बरी सावध भलाय तांकां फावो कर, आनी ती पोत्तून तातूंत पडोन जावच्याक तांकां बाळगून दवर. जो लोक आमचे पासत विनंती करता मागण्याची, तितल्याय पासत आमी मागता जेजू. आनी जीं कोण आमकां हांगसर मदत करतात तोरीची, तांकांय तुजें बरेंपण, कृपा, गोठाय, शक्ती तांकांय मेळूं. आमी सदांच सांगेची मागणी करतना कितलींच जाणां बेसांव आनी पेकोवणेची विनंती करतात. तांचेर जेजू तुवें तुजो स्पर्श करून आमच्या मागण्यांतल्यान बागेवन फाशीच्या बरेंपण फावो केलाय. तांकां सगल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जीं कोण हांगसर आमच्या सगल्या मिसांनी, मागण्यांनी आनी बजोवणेंनी आनी हेरां आमच्या प्रोग्रामांनी भाग घेतात, तितल्यांकूय तूं राख आनी सांबाळ बरेंपण तांकां फावो कर. जीं कोण आमचे पासत मागतात बेजिलिके पासत, तांकां तूं सगळें बरेंपण फावो कर. आमचे पासत कितलीं जाणां मागतात, जीं हांगसर सेवा करतात तांचे पासत, तांचेय पासत आमी मागता, जीं आमचे पासत मागतात. जीं कोण हे परी आपल्या पासत आनी हेरां पासत मागतात, तितल्यांकूय तूं बरेंपण फावो कर.
ताका बरी सावथ भलायकी दी. जी मागतात ताका तें तूं फावो कर. दुडवांच्या बाबतींत जावं, इस्कॉलाच्या भुरग्यांचे अभ्यासांत जावं, काम मेळच्याक जावं, ही सगळी तांची गरजो आसात त्यो तूं शांती पावय. जांकां लायफ पार्टनर जाय, जांकां भुरगें ना, तांकां सगळ्या जाणांक तें फावो कर जेजू. जीं कोण दुसऱ्यांक ताळणेन घालतात, वायट कोत्तात, असली प्रॉब्लेमां आसा. थोडीं जाणां दुसऱ्यांक फसयतात. ह्या सगळ्यां पासून आमी मागता जेजू. जीं कोण मेलिल्लीं आसा तितल्याय पासून आमी तांची आठवण करता.
you for giving us the energy and strength and grace to be alive, to be focused, and to spend our time with you in this adoration. Lord, we ask you to bless all who are celebrating their birthdays today, John Menezes and others. Thank you, Lord. Thank you for their birthdays, for bringing them into our lives. Bless all who are celebrating their wedding anniversaries. But for all wedding couples, Lord, you have brought them together. Keep them centered on you so that in you they can love one another as you love us. Help them to keep growing away from their ego ways and centeredness to your ways, Lord. Lord, those who do not have children, bless them with them. And those who have, may they accompany them in the way you accompany us as your presence. Lord, we pray for those who have children but are sick and with various kinds of ailments. It is a difficult time for everyone. They are happy to have a child, but when the child needs this much attention, then their whole lifestyle has to be adjusted to it. Give them the strength and the grace and the courage to accompany such children. Lord, we also pray for wayward children and those who do not know what exactly to do because they don't have a sense of direction. Lord, bless them, touch them, and give them that sense of what they are meant to be in you, Lord. Lord, we pray for the youth. They are very much disturbed. They are confronted with many challenges. They are torn one way and another. So there is a lot of confusion in their lives. Lord, touch them and give them a sense of direction as well. Especially those who do not know what career to choose and therefore what studies they must do. Help them, Lord. And those who have done their studies, they are looking for a job, they are giving interviews, may they be successful. And once they get a job, may they apply themselves fully so that they become experts in their field. Thank you, Lord, for those who are seeking partners and have not yet got them. Some have, but may their relationship be such that they in you will last till the end of their days. Thank you, Lord, for all who are constantly working for your kingdom because you have called them to a religious life or to a singular way of life without being religious, but are committed fully to your cause. For the priests as well. Thank you, Jesus, for all of them. May they continue in union with you to do great service for all the people that come into their lives and they are responsible for. We pray for widows. They find it very difficult with one partner, one half of their life, so to say, severed from them. Jesus, help them. May they be able to cope up with this situation and may they not experience the loss so much that they are unable to function normally. Give them the strength and grace to come out of it. Send your angels to assist them. We pray for those who are imprisoned for various reasons, some of them not just, unjust reasons, and they are languishing in the prisons. Lord, in this moment when they get a lot of time, may their thoughts be on you so that your Spirit can lead them, teach them with your truth, and make them walk in your ways so that they can have life as you have promised us. We pray for those who are sick and old in families. Lord, be with them and touch them and heal them. We are praying for all who have requested us to pray for them. But we are praying for those who are in hospitals, in the ICU, those who are in bed in the hospitals for months. Lord,
there are others who are living in the homes bedridden, and so many of them are caring for such people. Give them the strength and grace, Lord. Thank you, Jesus, for blessing all who have been doing great work in this basilica, for making things possible for others to participate in it, and also taking care of the building and others. So many are doing good work for it. Bless them all, Lord. Jesu, आर्गां दिन वासानी मोहिमा तुका, कित्याक तूं आमकां सगळें बरेंपण फाव कोत्ताय. हे बोजवणेंत आमी आमचे दोळे तुजेरूच लावन आनी प्रत्येक सुस्कारान तुकाच एकवटोन हो वेळ सारला. आनी आमी मनन केल्लें आसा. आमची चिंतनां सगळ्या मनशांचेर आमी दवरलेलीं आसा आनी तांचे पासत आमी मागलां आनी आमचेय पासत आमी मागलां. तर आमकां सगळ्या जाणांक सगळें तुजें बरेंपण फाव कर आनी तूंच जावन आसा आमचें मस्तक, आमी जावन आसा तुजे सांदे. तर आमचें जिवीत तुज्याच एकवटान सारूंक आमकां कृपेन बोर आनी आमकां राख आनी सांबाळ. आनी सगळीं आमी आतां जेजूच्या एकवटान ताका आर्गां मोहिमा दिवन ताचें मागणें आमचेंच मागणें जावं दी आनी त्या मागण्यांचो फायदो आमकां आनी हेरांक जावंक आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक.
जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारखे मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारखे